माशेलांतल्या सांतिस्तेव फेरी धक्क्यावयल्यान उदकान गेल्ली गाडी काडपाक पोरणे गोंय उजो पावलपी दळान निमणें यश आयलें. पूण गाडयेंत आशिल्लो विद्यार्थी मात सांपडलो ना. देखून ह्या प्रकरणाचें गूढ वाडलां. सांखळेच्या मॅनेजमेंट कॉलेजीचे 2 विद्यार्थी काल राती कडेन रेंट कार घेवन कॅम्पसाच्या भायर सरिल्ले. गुगल मॅपाच्या मजतीन हे विद्यार्थी सांतिस्तेव फेरी पॉयंटा लागीं पाविल्ले. पूण मुखार न्हंय आसा हें तांच्या लक्षांत आयलें ना. विद्यार्थी रस्त्यावयल्यान नेटान आयलो तो डायरेक्ट ताणें उदकानूच गाडी घाली. ताचे वांगडा आशिल्ली ताची साथीदार चलयेन पेंवन आपलो जीव वाटयलो. पूण विद्यार्थ्याक भायर येवपाक जमलें ना. फक्त कोयरूच न्हय जाल्यार आमकां गांवांत कसलोच प्रकल्प नाका असो एकमुखी थाराव आयताराक कुडचिरे जाल्ल्या खास ग्रामसभेत घेतलो. कोयर प्रकल्पा वयल्यान कुडचिरे गांवांत सध्या वातावरण तापिल्लें आसा. कुडचिरे गांवांतल्या 12 जण देवस्थान वाठारांत सरकारा वतीन कोयर प्रकल्प करपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात. 44,000 चौखण मिटर सुवात संपादीतय केल्या. मात कन्स्ट्रक्शन आनी डेब्रिस प्रकल्पाच्या नांवा खाला सरकार गांवांत कोयर प्रकल्प हाडटा असो लोकांचो दावो केल्लो. फाटल्या बिरेस्तारा तिडकल्ल्या लोकांनी रस्त्याचेर देंवन जमनीच्या सर्वेक्षणाक विरोध केलो. ताचे उपरांत लोकांनी खास ग्रामसभा आपयल्ली. सप्टेंबराच्या पयल्याच दिसा वेवसायीक गॅस सिलिंडराच्या दरांत व्हड वाड जाल्या. आयच्यान गॅस सिलिंडराचेर नवे दर लागू जातले. ह्या दरा प्रमाण आतां वेवसायीक गॅस सिलिंडराचे दर 39 रुपयांनी वाडला. हाका लागून देशभरांतल्या ल्हान व्हड वेवसायिकांक धक्को बसला. तशेंच सामान्य लोकांचेरूय हाचो परिणाम जातलो. मजगतीं घरगुती 14 किलोच्या गॅस सिलिंडराचे किमतीत कसलोच बदल जावंक ना. हिंसक कुत्रे पाळतल्याचेर आतां बंदी घालतले. आपूण तसो प्रशासकीय नोट धाडून दिल्लो. पूण खात्यान ताचे अंमलबजावणेक कळाव केलो. हो कळाव कित्याक लागून जालो ताची चवकशी करपाक लायतलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. जे लोक हिंसक कुत्रे पोसतले तांणी स्वताच्या जबाबदारीचेर हे कुत्रे पोसचे. तांचे कडल्यान तशें प्रतिज्ञापत्रूय घेतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. सांखळे विश्व हिंदू परिशदेच्या संमेलनात मुख्यमंत्री उलयतालो. हरमल पेट्रोल पंपाचेर एका बुलेटीक किक मारतना उजो पेटलो. उपरांत राजेश कुमार ह्या मेकॅनिकान आनी पंपावयल्या कर्मचाऱ्यांनी उजो नियंत्रणात हाडलो. मात बुलेट पुराय लासून काबार जाली. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावं ना.
एअर इंडियात विलिनीकरण निश्चित जाल्ल्यान विस्तारा ही देशातली तिसरी व्हड विमान कंपनी 11 नोव्हेंबराक निमणें उड्डाण करतली। 12 नोव्हेंबरापासून विस्ताराची सगळीं विमानां एअर इंडियातूच वळयतलीं। त्या खातीर तिकेटी काडटा आसतना एअर इंडियाच्या वेबसायटीचेर बुकींग करचें पडटलें, अशें कंपनीन कळीत केलां। आवेडे कोटंबी पुलाची स्थिती सामकीच धोकादायक जाल्या। पुलाचे कोपचे पडून कळमिल्ले लोखंड दिसपाक लागला। हो पूल केन्नाय कोसळपाक शकता अशें थळाव्या पंच वांगड्याचें म्हणणें आसा। ह्या पुलाचे बाबतींत संबंदीत खात्याक पत्र बरोवन कळीत केल्ल्याचें सरपंच भुपेंद्र देसाय हांणी सांगलें। सध्या मुंबईत डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकनगुनिया केसींनी वाड जायत आसा। फाटल्या वर्साची तुळा करीत जाल्यार अंदू ऑगस्ट म्हयन्यांत ह्या दुयेंतींनी वाड जाल्या। डेंग्यू आनी मलेरियाचो संसर्ग जाल्ले दुयेंती सध्या हॉस्पिटलांनी दाखल जातात। एडिस हे जळार चाबल्यार ह्या दुयेंसांचो संसर्ग जाता। जोर येवप, आंग दुखप ही लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेच लागसारच्या भलायकी केंद्रात दाखल जावचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात। सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून हिमाचल प्रदेशात सुमार 70 रस्ते बंद केल्यात। शिमलात 35, मंडीक 12, कांगडाक 11, कुल्लूक 9, सिरमौर लाहौल जिल्ह्यातल्या दर एके रस्त्याच्या हातून समावेश आसा। उटंगाराच्या पावसाक लागून राज्यातल्या 22 उपकेंद्रांतलो वीज पुरवठो विस्कळीत जाला। चिकट मातयेची गणपतीची चित्रशाळा 70 धावे गांवांत 4 घराब्यान अजून तिगोवन दवरल्या। गोंयांत पीओपीच्या मुर्त्यांचे आव्हान आसतना लेगीत 10-70त 4 घराब्याच्या चिकट मातयेच्या गणेश मुर्त्यांक बरीच मागणी आसा।
दोंगर कापणेच्या विशयावेल्यान साल्वादोर दे मुंद ग्रामसभा बरीच तापली। सरपंचा सयत 5 पंच वांगडी ग्रामसभा अर्द्यार सोडून गेले। आदल्या सरपंचाच्या फुडारपणाखाला थळाव्यांनी ग्रामसभा चालू दवरली। आयतारा साल्वादोर दे मुंद जाली ग्रामसभा दोंगर कापणेच्या विशयावेल्यान बरीच तापली। विषय काडिना फुडें सरपंचा सयत 5 पंच वांगडी ग्रामसभा अर्द्यार सोडून गेले। मात त्या उपरांत फ्युरियोज जाल्ल्या थळाव्यांनी आदल्या सरपंचाच्या फुडारपणाखाला ही ग्रामसभा मुखार व्हेली। या ग्रामसभेत हेर सगळ्या विशयाचेरूय चर्चा जाली। गोयच्या 5 बॉर्डरींचेर तपासणी यंत्रणा सक्षम करपाचो सरकाराचो विचार आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। नवो साज दिल्ल्या गोंय महाराष्ट्र सीमेवयल्या पुलीस चौकीचें लोकार्पण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले। PWD खात्या वतीन 50 लाख रुपया खर्च करून पुलीस आउटपोस्ट इमारतीचें नूतनीकरण केलां। पुलीस चौकीच्या उक्तावण सुवाळ्याक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, DGP अलोक कुमार आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। सबसिडी आधारभूत किंमत वाडी सयत लुकसाण भरपाय वेळार मेळूंक ना जाल्यार शेतकार शेतां करपाची सोडटले। सेंद्रीय शेती खातीर शेतकाऱ्यांक लुकसाण जातलें। शेतान काम करपी कामगार कमी तशेंच मशिनरी आनी हेर यंत्रणा नाशिल्ल्यान सेंद्रीय शेतीत फायदो जावप शक्य ना। शेतकाऱ्यांचो लाव लक्षांत घेवन उपाय येवजण गरजेची आसा अशें कुडतरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी सांगलें। फाटले 2 म्हयन्या पयलीं मडगांव नगरपालिकेन जाल्लो सोपो कलेक्शन घोटाळो अजून सुटावो जाल्लो ना म्हणून काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिन्होन आरोप केला। हे विशीं मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयांत लेगीत कागाळ नोंदयल्ली पूण कोणेच दखल घेतिल्ली ना। तशेंच हे बाबतींत मडगांवचे पुलीस लेगीत अपयशी थारल्यात। मडगांवचे आमदार ह्या प्रकरणात ओगी आसात। हो विशय सुटावो करिना जाल्यार आमी ओगी रावचे नात आनी वेळ पडल्यार न्यायालयांत वतले अशी शिटकावणी काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिन्होन दिल्या। जयपुराक डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाड जायत आसा। फाटल्या सप्तकांत जयपुराक 40 नवे दुयेंती नोंद जाल्यात। आता दुयेंतीचो आंकडो 300चेर पावला। अधिकाऱ्यांनी ह्या जाग्याचेर वचून फवारणी केली तशेंच कसली लक्षणां दिसून आयल्यार लागसारच्या भलायकी केंद्रात दाखल जावचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां।
राज्यात हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. फुडले 2 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. कोपरवाडा कुर्टी फोंडे हांगा एक दुर्दैवी घडणुकेत एका गव्याक मरण आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विजेचो धक्को बशिल्ल्यान ह्या गव्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. भारतान चर्चेत आशिल्ल्या मंकीपॉक्स व्हायरसाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर जतनाय घेवपाक जाय. आतां घराच कडेन चांचणी करपा खातीर WHOन मंकीपॉक्सची चांचणी करपा खातीर RT-PCR किट उपलब्ध केल्या. हो मंकी व्हायरस एका मनशा कडल्यान दुसऱ्या मनशा मेरेन पावपाक शकता. CDSCOन ह्या मंकीपॉक्स किटाक मान्यताय दिल्या. बेंगलोरचे BEML हांगा रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनीची आयतारा पळोवणी केली. रोखडीच ही ट्रेन प्रवाशां खातीर उपलब्ध आसतली अशी म्हायती तांणी पळोवणी उपरांत दिल्या. केपेची पार्किंगेची समस्या लागीं सुटावी जाल्या. मात केपेच्या मार्केट वाठारांत पार्किंगेची सोय नाशिल्ल्यान लोक रस्त्यार गाडयो पार्क करतात. ताका लागून येरादारीची कोयणी जाता. चवथीच्या वेळार येरादारीची कोयणी जावची न्हय म्हणून मार्केटा कुशीक आशिल्ली मेकळी सुवात पार्किंगे खातीर उपलब्ध करून दितले अशी माहिती केपेचो नगरसेवक दयेश नायक हांणी दिल्या.
500 नव्यो इलेक्ट्रिक बसी हाडटले अशी घोषणा येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्होन केल्ली। तांच्या ह्या निर्णयाचो आमी खासगी बस संघटनेचे वांगडी निषेध करतात अशें खासगी बस संघटनेचे सचिव महेश रायकार हांणी सांगले। तशेंच जर चौथी पयली हो निर्णय फाटी घेना तर आमी 2000 नाल्लाच्यो कट्ट्यो घेवन मुख्यमंत्र्याच्या दारांत बसून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी खासगी बस संघटनेचो अध्यक्ष सुदेश कलंगुटकारान दिल्या। दिवचलकारांची गैरसोय मतीत घेवन खासदार निधींतल्यान दिवचले शवागाराची वेवस्था करतले अशें उत्तर राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिला। दिवचले बसयल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचो शेनवारा शुभारंभ जालो। हालीसराक गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। एका फोंडेच्या थळाव्याक मारपाचो यत्न केल्ल्या प्रकरणात पणजे पुलिसांनी 3 जाणांक अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विराज गडकरी, जिया मनसूर आनी फ्रांसिस फर्नांडीस ह्या 3 आरोपींक ताब्यात घेतल्या। जसो आकार दितात तशी मूर्ती घडटा, मनशाची जिणूय तशीच। मात कांय लोक अशे आसतात ते मातयेकूय आकार दितात आनी ताचे वांगडा आपले जिविताकूय। गणपती बाप्पा घराघरांनी बसले, मात तांकां आकार आनी रंग दिवपाचे महत्वाचे काम करतात ते मूर्तिकार। ही म्हापशेची मूर्तिकार संतोष पांडुरंग गांवकाराची चित्रशाळा। तन मन धन समर्पण करून तो मुर्त्यांनी जीव ओतता। गोमंतक तनिष्का व्यासपीठ आणि सरस्वती मंदिर हांच्या जोड पालवान चौथी निमतान स्पेशल तनिष्का मास्टर क्लास आयोजित केल्लो। उकडीचे मोदक कशे करचे हाचो हो मास्टर क्लास शेनवारा फोमेंतो सभाघरांत घडोवन हाडलो। ह्या मास्टर क्लासात शिल्पा देशपांडे हिणे मोदक कशे करचे हे विशीं बायलांक मार्गदर्शन केलें। ह्या मास्टर क्लासाक बायलांचो उपाट प्रतिसाद लाबिल्लो।